प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 20 ते 28 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 20 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुसलेमाक फौजेन वेडो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना ताचें गोठ्ठाण पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसा तांणी दोंगराचेर पळून वचे आनी शारांत आसा तांणी भायर सरून वचे आनी खेड्या गांवांनी आसात तेणी शारा भितर वचे न्हय. तर सूत घेवपाचे दीस हे आनी बरयल्लें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतलें. ते दीस येतोच गोरबेस बायलांचें आनी बाळांक दूद दितेल्यांचें खोटा आनी हे पिणकेचेर क्रोधाची शिरोण पडटली आनी विदेशाचो काळ बरोसोर ती तरवारीन मोरण पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रांमदें तांची दुस्पट जातली आनी विदेशी जेरुसलेमाक पांयां तोडा मुस्तितले. मनशाच्या पुताचें येणें सुर्याचेर, चंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून आनी लारां उचांबोड जाल्यात ती पळोवन संवसारा राष्ट्रांत सारकीच गाबोरतली आनी तळमळटली. प्रितुमीचेर येवचें आसा ताचे हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो विरगून, तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू जेरुसलेमाच्या निसंताना विशीं उलयता. आनी जेजू ही असली खबर, असलीं उतरां कित्याक काय उलयता? कित्याक जेन्ना शिसांनी वा त्या लोकांनी म्हणलें हें देव मंदीर जेरुसलेमाचें एकदम बरें दिसता आनी त्या मंदिराक पळोवन ते आतां बऱ्यो वस्तू म्हणूंक लागले. जेजू म्हणूंक लागलो असो वेळ पावतलो जेन्ना हें देव मंदीर फुटोन मेट्टलें, सगळें फातराक फातर पडटलो, जेरुसलेमाचो नाश जातलो. कित्याक बाबणीनो, जेजू येवचे पयलीं संवसाराचेर खूब पातक वाडटलें. दुखीची खबर. पूण बाबणीनो, जितलीं आमी इतलें देवस्पण कोत्ता, इतलें मागणें कोत्ता, इतले इगोर्जेक वेता, पूण आमी फकत धर्म कोत्ता, पूण भायल्यान येतकूच आमचें दुसरें जिवीत आमी जियेता. म्हणटच जेजू फकत इगोर्जेन हांव आमी ज्या जाग्यार आमी मेळटा थंयसर आमी मागण्यांनी हांव वय जेजू जेजू करून आमी कांतारां कोत्ता, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, लादाई कोत्ता, सगळें कोत्ता. पूण जेन्ना हें सगळो आमचो दोबाजो जालो, भायल्यान आमी खबरो कोत्ता, भायल्यान येवन आमी आमचेंच कोत्ता. आनी हें जें जेजून आमकां सांगलां, आमच्या दिसपट्या जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या शेजारा सोयऱ्यांक आमी जेन्ना बाजारांत वेता तेन्ना आमी विसरता की आमी क्रिस्तांव म्हणून. तेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन जियेता. जेजू म्हणटा ह्या कारणाक लागून पातक निमाण्या काळांत इतलें वाडटलें की तो आतां संवसाराचें निसंतन जाता. तो फकत जेरुसलेमाचें निसंतन म्हणना, तो म्हणटा आख्या संवसाराचें निसंतन जातलें. कित्याक जेन्ना जेजू परतून येतलो, फकत जो लोक भाग्योंत रावलो, आपलें पवित्र जिवीत जियेलो, आपल्या ओतम्यान, मनान आनी आपले कुडीन ताणें चुकी विरीत तें सांबाळून दवरलें, पवित्र आत्म्याचें उतर आयकलें, देवाचें उतर पाळलें, जे देवाची खोशी आसली तें दुसऱ्यांक देवाचें उतर सांगपाक हें सगळें वावर केलो, आपल्याच खोशेची वाट सोडली, आपलो कुरी सुकल्लो आनी जेजू फाटल्यान गेली. भाव भयणीनो, तीं वाचतलीं, तीं खरेपणी जेजू तांकां सांबाळून दवरतलो. कित्याक भाव भयणीनो, सगळ्याक मनशा कुडाचें निसंतन जावचें ना, पूण जीं पातकान आहात, जीं जेजू सोत मानिनात, जीं जेजूचेर बावाट दवरिना, वय धर्म करीत, इगोर्जेक वसत, सगळें देवस्पण करत, पूण खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार
तांचें निसंतन जातलें. ज्या भाशेन आयज कोण मेलो जाल्यार तो इगोर्जेक येयल्लो जाल्यार आमी कितें म्हणटा, कितलो बरो मनीस जाल्लो, कितली बागेवन बायल आसली, ती इगोर्जेक येताली, आमकां बरें खाण दिताली, आनी मेल्या उपरांत आमी बऱ्यो वस्तू लोकां विशीं उलयता. पूण भाव भयणीनो, देव जावन आसा जो सगळें सोत जाणो, तो जाणो आमच्या काळजान आमी कितें दवरलां तें, कशे भाशेन आमी जियेंत जाल्लें. बायलान आमी दुसऱ्यांक दाखयत, दुसऱ्यांक आमी फटयत आनी लोक आमकां फटयत, पूण आमच्यान केन्नाच देवाक फटोवंक जायना. जें आमी बीं घालता ताचें फळ आमकां मेळटलें. तर आयज भाव भयणीनो, आमच्या काळजान जें बी आमी घालूंक जाय जावन आसा देवाचें उतर, जें पवित्र आत्म्यान आमकां दिलां, आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकता त्या उतरा पोरणें आमी चलता. भाव भयणीनो, आतां आमी तयार जाता. आतां ही तयारी आमी करूंक शकता, कित्याक जेजू परतून येतलो आनी जेजू सगल्यांक येवचो ना. तो जो कोण भाग्यवंत आहा तांकां तांचे बरोबर जियोवपाक येतलो. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन एक न्हवरो आपले पत्नीक, आपले बायलेक आपले ते आंकवार बायलेक वाट पळोवन आसा जेन्ना तो दीस येतलो काजाराचो, तेच भाशेन जेजू जावन आसा आमचो न्हवरो, आनी तो इग्रोज मातेक मेळपाक येतात. आमी जावन इग्रोज मात जावन आसा ताजी बायल, इग्रोज मात जावन आसा ताजी एक व्हंकल. आनी भाव भयणीनो, ह्या लग्नाच्या पासत हें लग्न जावपाक जेजू आपल्या आंकवार ह्या बायले कडेन ह्या अस्तोरी कडेन जी जावन आसा इग्रोज मात, जी भाग्यवंत रावल्या, पवित्र रावल्या, तिका मेळपाक तयार जाता. तर आमी ताजी तयारी करया. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी नातालांचे परबेची तयारी करता, आमी फकत नातालांची न्हय, पूण आमी जेजूच्या येण्याची, आनी आमी खरीच भाशेन ताचें उतर आमच्या काळजान सांबाळून, आमच्या मनाची नडसणणी करून तें उतर आमी पाळूंक, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.